सर हांव गेल्लो स्टारलिंका कडेन जो लास्ट टायम आमी उलयल्ले जे पीपल हॅड कम डावन लॉरन आनी ती सगळी टीम आयिल्ली तांचे बरोबर MOU नॉन कमर्शियल फॉर स्टडींग द फिजिबिलिटी ऑफ गोवा. स्टारलिंक इज समथींग वीच कॅन गिव अ आउटरीच टू द लास्ट मायल म्हणजे लास्ट घरान गांवान. तूं सत्तरी रावता मरे तूं रावता जंय सिग्नलां कमी मेळटा सांगेर थंय सॅटेलायट बेस्ड सिग्नल्स मेळटली जाल्यार वी वील गेट बेटर कनेक्टिविटी. आतां एज दे आर गेटिंग देअर एप्रुवल्स फ्रॉम द सेंटर, महाराष्ट्रा हॅज सायन्ड अ MOU विथ देम फॉर गेटिंग द फिजिबिलिटी डन. आमकां कोस्ट आसा, आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंटाक जाय पडटा, आमकां टुरिजमाक जाय पडटा, आमकां एज्युकेशनाक जाय पडटा. हे सगळ्या सॅक्टरांचेर पळयलें जाल्यार फिजिबिलिटी स्टडी खातीर MOU जायची गरज आशिल्ली. आज तांचे सगळे CEO आनी सगळे जाण आयिल्ले म्हणून जॅकेट घाला मरे असो येता जॅकेट घालून जाल्यार म्हणून त्या खातीर आज MOU सायन मारला आनी वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट द वेंचर बिटवीन IT आनी स्टारलिंक कमेन्सीस इन टर्म्स ऑफ द MOU टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ लास्ट मायल कनेक्टिविटी एज फार एज द स्टेट ऑफ गोवा इज कन्सर्न टू गीव गूड कनेक्टिविटी थ्रू द सॅटेलायट. ह्या खातीर आमी मिटींग घेतिल्ली. दुसरी स्टार्टअप एज बेस्ट परफॉर्मर आमकां जो अवॉर्ड मेळ्ळा थ्रू DPIIT एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट, ताज्या खातीर तो आमी हँडओवर CMाक करपाक आयिल्ले आनी दोनी हे विशय आमी आज घेवपाक हांगा आयले. ताणी 3 म्हयन्याचो टायम मागला. सो वील हॅव अ टीम फ्रॉम IT एंड अ टीम फ्रॉम स्टारलिंक ऑपरेट. आतां आयला मरे ते गेल्या पण इज इट फिजिबल इन गोवा? कित्याक सद्याक आमकां इंटरनेट आहा तें सारकें मेळना. एक्झिस्टिंग इंटरनेट प्रोवायडर म्हाका कोना कॅन्सल. फिजिबिलिटी What is feasibility? Feasibility is the cost. Study is what we are doing to check what is it, whether it is feasible to carry out this last mile part in the internal in the part of Goa. कोस्टार आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट आसता, कोस्टल पुलीस आसता, थंय नेटवर्क मेळना जाल्यार थंय स्टारलिंकाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा. जंय जंय जगान स्टारलिंक ऑलरेडी हेज कम इन इंडिया, दे आर स्टील इन द पार्ट ऑफ टेकिंग परमिशन्स फ्रॉम द सेंटर. So we are not committing ourselves to setting up, neither are they committing. At the end of the day, it should be feasible from both point of view. So non-commercial MOU, which has been signed today, is only a start and a very clear headway with the government of Goa under Dr. Pramod Sawant, talking about last mile connectivity. So एक पाटेन जेन्ना आमी हर घर फायबराची भाशा उलयता, that is also last mile connectivity through a fiber. आनी हांगाच्यान डायरेक्ट सॅटेलायटा कडल्यान तुका जेन्ना कनेक्शन मेळटा, तुका फायबराची गरज नासता, त्या टायमार ताजी फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटा. एकदा डॉक्युमेंट तांचो 3 म्हयन्याचो तांणी टायम मागला. आमच्या डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिशियल्स विल डेप्युटेड विथ देम टू नो द टोपोग्राफी टू डू दीस. टायम टू टायम वी वील ऑल्सो गिव यू द रिपोर्ट्स अँड एज दे कॉन्सॉलिडेट अँड गिव अस अ रिपोर्ट, देन वी वील पुट अप टू द गव्हर्मेंट फॉर फर्दर डिसिजन्स. Similarly, we will check whether they get the approvals right from the center to work ahead or no. But feasibility study करप, Starlink hadap itself is a statement from the government of Goa that we have been working towards very seriously on the last mile connectivity as far as Department of IT goes. So if everything goes well, then when can we see the light of the day? Means internet? No, it is subject to the central approvals on the spectrum and the other related issues. So तांचे ते विशय जाल्या बगर आमकां फुडें वचपाक ताजेर जावचें ना. जेन्ना तांचे एप्रुवल मेळटले तितले पर्यंत आमची फिजिबिलिटी ऑलरेडी जाल्ली आसतली जाल्यार वील बी अ कपल ऑफ स्टेप्स अहेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीस पर्टिक्युलर इश्यूज. तातूंत मागीर जो पर्यंत चर्चा जायना त्या पर्यंत फुडें विशय वचचो ना. पूण ताजे खातीर आज समज फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां एटलिस्ट कळपाक जाय whether Starlink is able to accommodate and give connectivity to the last house. So 70 भितर घरां आसा, सांग्यार भितर घरां आसा, नेत्रावळी घरां आसा, ह्या घरां कोटीगांव घरां आसा, त्या घरां कडेन नेटवर्क मेळटलो काय ना ही स्टडी करपाची गरज आसा. ही स्टडी ह्या 3 म्हयन्यान जातली. लोकांचो कन्सर्न आसता तो म्हणजे कॉस्टाचो. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना स्टारलिंकाचो न्यूज इंडियान येयल्ली तेन्ना ते म्हणले की कॉस्ट टू हाय आहा म्हणून. लोकांक त्याच पडलें न्ही तुका. जी गजाल हांगा अजून कमर्शियली लॉन्चूच जावना जाल्यार आमी कॉस्ट कशें काडूंक शकता. आमकां जेन्ना एप्रुवल मेळटलें, आतां जियो काम करता, आमचे एअरटेल काम करता, वॉडाफोन काम करता, तांचे रेट्स आसा त्या प्रमाणे कंज्युमर घेता न्ही. सो इफ टुमोरो इट इज नॉट अफोर्डेबल देन वी आर नॉट गोईंग अहेड विथ देम. And if it is affordable and we are getting connectivity, we are going with them. So right now it is too premature for us to comment on that part of it. First thing is to set aside all right to understand and study the topography and the state of Goa as far as last mile is concerned. एक्झिस्टिंग fiber? तेच चांगले मरे पयर एसएमएस सगळे उलयला मरे. पण एक्झिस्टिंग ऑपरेटर आसा प्लस इंटरनेट ISP प्रोवायडर आसा, इंटरनेट हे आसा, केबल ऑपरेटर आसा,
तांकां इन्क्लुजीव करून कशें काम करप हाजेर ऑलरेडी आमी विचार करून काम चालू केलें. इन अ कपल ऑफ वीक्स यू वील नो वॉट वी आर डुईंग बिफोर द कमिंग असेंब्ली सेशन केन्ना येता तेन्ना. Coming to the issue of Starlink, it is nothing but a connectivity to the satellite. But There is no question of fiber. Sir, can the government also work out on the costing system, because the Nah, way it is no, mandated I know, by but the if Director everything of works out, telecommunication center. आता 2G नेट वापरता ही रेट गव्हर्मेंट ऑफ गोवान धारिल्ली नासता न्ही. Each operator is giving it, whether in loss or profit is his business model. That is how you all are taking. Similarly, will be applicable to anybody. फायबर इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. Hardware Fiber is a 100% successful project, not only in terms of it will definitely provide connectivity to the last person in the city. So what happened to about that car policy? Where has been reached? त्यांची पॉलिसी Car policy तुम्ही last time you कार पॉलिसी कसली कार पॉलिसी रे? private taxi last time you mentioned no? प्रायव्हेट टॅक्सी हाव टू